पावसाच्या हंगामात मयेचे तळे बंद उरल्या उपरांत आता 1 नोव्हेंबराच्यान तळे परतून पर्यटकां खातीर उक्ते जातले। मंगळारा थळावो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या सुवातेची पळोवणी करून ही माहिती प्रसार माध्यमांक दिल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जगा प्रसिद्ध असा मय तलाव, या तलाव खातीर हेजे परत काम सुरू जावचें, म्हणजे पर्यटक येवपाक परत सुरवात जावची अशा हेतून आमी आमच्या प्रयत्नान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन भेट घेतली आणि जो कॉन्ट्रॅक्टर पयलो नेमलेलो GTDCन त्या कॉन्ट्रॅक्टरान हे काम बंद केल्लें आसा आणि त्या पार्श्वभूमीचेर आता हे काम दुसऱ्या कोणाक तरी दिवचें असो आग्रही आमी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन केलो आणि त्याच्या नंतर मुख्यमंत्र्यांनी GTDCचे MD हांकां आपोवन कुलदीपाक आदेश दिले की एक हेजें काम जें आसा म्हणजे मेंटेनन्स ऑफ दीस टुरिजम स्पॉट एक पूर्ण काम एक लोकल व्यक्तीक दिवन ह्या कामाची तुरंत सुरवात जावपाक जाय, जेणे करून हांगासर पर्यटक येवपाक सुरवात जावपाक जाय अशा तरेन आदेश दिल्ले आहा। आनी ह्या निर्देशाचेर 1 तारखेच्यान हो नोव्हेंबराचे 1 तारखेक ह्या दिवाळे नंतर हो स्पॉट सुरू जातलो, जेणे करून ज्यो आमकां बोटींग फॅसिलिटी आसा किंवा हांगासर रावपाक कॉटेजीस ज्यो आसा त्यो चालू आसतल्यो। कॅन्टीन फॅसिलिटी आसा हांगासर लोकांक बरें भोंवपाक हे आसा, सोयीस्कर अशी गार्डन आसा, पार्किंग एरिया आसतली किंवा जे आमचे 7-8 दालन आहा GTDCन सुसज्ज अशे दालन बांदून दवरलेले आसा, ह्या दालनाचो कोणी उपयोग करून घेवं येता। तेच्या भायर पार्किंग एरियेन आमचे जे 32 सुमार गाले आहा हे आमचे सगळे आमच्या लोकल नागरिकां खातीर केल्ले आसा, जेणे करून ते आपले स्वताचो वेवसाय थंयसर कितें तरी करूंक सोदतात तांकां ते दवरलेले आसा। अशे तरेन हे जे सगळ्यांचो आस्पाव करून हे सगळें काम जें आहा, कॉन्ट्रॅक्ट जें आहा ते एका लोकल व्यक्तीक दिल्लेलें आसा आणि ते 1 तारखेच्यान हे काम सुरू जातलें। त्याच निर्देशान आयज तेणी जो लोकल व्यक्तीक जे काम दिल्लें आहा तेणी हे काम साफ सफाईचें काम सुरू केल्लें आहा। हो स्पॉट जो 7 म्हयने बंद आसलो म्हणजे पावसाक लागून सगळो स्पॉट बंद दवरता आणि आता परत तेजे नोव्हेंबरान 1 तारखेच्यान हे सगळें परत सुरू जातलें। त्याच पार्श्वभूमीचेर आता हे क्लिनिंग काम सुरू जाल्लें आसा। आमी GTDC मागलेलें आसा की जी एरिया आसा ही कंप्लिटली पेंट जावपाक जाय आणि त्या संदर्भान नवी झाडाळी ह्या ट्युरिस्ट स्पॉटाक दिवपाक लागून प्रयत्न केल्ले आसा आणि आमी जर अशें सगळ्या ग्रामस्थांच्या सहकार्यान, पंचायतीच्या सहकार्यान हो जर स्पॉट जर असो थोडोसो हायप केलो जाल्यार निश्चितच ह्या भागात किंवा ह्या टुरिस्ट स्पॉटार इतली गर्दी जातली की जसो पयलीं पासून हो टुरिस्ट स्पॉट जगप्रसिद्ध असो टुरिस्ट स्पॉट आसा तसोच हो परत जातलो अशी आमकां खात्री आसा। ह्या सगळ्या ग्रामस्थांचें जर सहकार्य मेळ्ळें जाल्यार निश्चितच हो टुरिस्ट स्पॉट परत एकदा तो वैभव प्राप्त करतलो अशी आशा आसा। खात्यात टुरिस्टांक अट्रॅक्ट करपा खातीर कितें येवजण आसा? आमी काही तेंपा पयलीं म्हणजे एक 7-8 म्हयन्या पयलीं ज्यो आमच्यो पोरण्यो बोटी आसा, ज्यो पॅडल बोटी आहा त्यो बोटी दुसऱ्या तरेच्यो नवीन बोटी हांगासर घालच्यो आनी जो उदकाचो सांठो आसा हांगा उदकाच्या सांठ्याचेर खंय तरी म्युजिकल फावंटन्स घालचे अशे तरेची एक मागणी केल्ली आसा। आता हे प्रकल्प अजून पायपलायनीच आहा, ते अजून फुडें चालना तांकां मेळोंक ना। तशेंच जो भाग आमी भायरसून पळयता आसतलो ही कितलीशीं स्क्वेअर मिटर ऑफ जमीन आमच्या GTDC कडेन आसा, ही जमीन आमी एक तरी बरे तरेन एक गार्डन लँडस्केपींग करूं शकता किंवा सर्पोद्यान म्हणजे वेगवेगळ्या तरेचे सर्पांचे हांगासर हे जावप, स्टोर करप किंवा तेंचे प्रदर्शनीय अशें हे करप हे अशें आमी GTDCक सांगलेलें आसा। हे जागेचो जर बरो उपयोग जर जालो जाल्यार सगळ्योच गोश्टी हांगासर आमी हांगासर 50 मिटर हायटीची बंजी जंपींग जातलें, बोटिंग फॅसिलिटी आसा, कॉटेजीस आसा रावपाक लागून आनी बाकीचो वेळ जो आसा तो एक पर्यटक हांगासर वेवस्थीत रित्या एक दीस सुंदर अशा काडूंक शकतलो, म्हणजे गार्डन आसतलें, लँडस्केपींग तशेंच सर्पोद्यान जर जालें आनी सांजच्या वेळाचेर म्युजिकल फावंटन्स जर आसले जाल्यार सुशेगाद असो एक दीस एक पर्यटक हांगासर आनंदान आपलो दीस काडूं शकता अशे तरेचें प्रोविजन आमी सरकारा कडेन मांडलेलें आसा।